राष्ट्रीय सल्यूट सलामी शस्त्र आमच्या जनतेक सुखी दवरपाचें काम आमच्या आनी तुमच्या पासून संघटीतपणे जावं. आमचे ज्येष्ठ नागरीक आसतले त्यांची वेळोवेळी सजेशनां आमी घेवन ह्या दिवचले तालुक्याक ही जनता कशी सुखी उरतली हेजे आमी वेळोवेळी मार्गदर्शन ह्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक सुद्दां घेवन येता. आमकां हो देश जर सुखी करतलो जाल्यार बऱ्या नेतृत्वाची जी आयज आमकां खंबीरपणे जी नेतृत्व मेळ्ळां अशा नेतृत्वान आमच्या ह्या 10 वर्साच्या कालावधीन भारत देशान जी उन्नती केल्ली आसा त्या बद्दल आमकां गर्व दिसपाक जाय. ज्या वेळार स्वतंत्र जाले आनी संविधानाचो मसुदो तयार जालो 26 जानेवारी 1950 हो मसुदो इम्प्लिमेंटान येयलो, कायदो जालो आनी आयज सगळे लोकशाहीचो विजय जालो आनी लोकशाही आनी सामाजीक न्याय जो आमच्या ह्या देशान जो सुखदपणे आमी ऑब्जर्व करता आमी अनुभवता तेजे जनक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी तेची पुराय टीम तेंच्यांनी हो व्यवस्थीत रित्या मसुदो एका कायद्यान रुपांतर केलें. आयज तेजेच इम्प्लिमेंटेशन धर्मनिरीक्षक निरपेक्ष देश आमी आयज आमच्या देशान खंयच्याच प्रांतांत एक धर्म हो धर्म तो धर्म असो म्हणून आमी गणना करिना. एक देश समानता जी इक्वेलिटी जी आसा हो न्याय हो सगळ्यांक इक्वल आसतलो. फक्त शिक्षणाचो म्हणत किंवा जेचेर अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध सगळ्यांक इक्वल रायट ताका प्रतिकार करपाक इक्वल रायट असो हो न्यायाचो धडे ह्या आमच्या संविधानान दिल्लो आसा. हो जो आजचो सण आसा तो सबंद देशभर आमी सेलिब्रेट करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसता तुवें 15 ऑगस्ट 1947 जरी आमी त्या दिसा आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळो जाल्यार खरें संविधान जे आमी फॉलो करूंक लागले ते 26 जानेवारी 1950 पासून. ताच्या पयलीं जी संविधान समिती आसली जेन्ना आमी स्वतंत्र जाले तेन्ना इंग्रजांचे थोडे रूल अशे हे करून आसले. मागीर संविधान समिती जाली आनी त्या संविधानांतल्यान आमचे म्हणजे खरी प्रजेचे जे राज्य सुरू झाले हे 26 जानेवारी म्हणून हो दीस आसा तो खूप महत्वाचो आसा. आणि आमचे संविधान जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आमच्या देशात विविध भाषा आसात, सगळे रिलीजन आसात, सगळ्यांचे कल्चर डिफरंट आसात, तरी पूण युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणतात तशें आमचो देशाची ही एक एकमेव गजाल आसा की सगळे जरी डिफरंट जाल्यार आमी एकत्र रावन एका संविधानाच्या अंदर आमी काम करता. आताच तुम्ही पळयला जेन्ना आमी झेंडा वंदन हे करता ना तिरंगा आमचो झेंडा जेन्ना हे करता तेन्ना तिरंगा झेंडा आमी फ्लट करता, राष्ट्रगीत आयकता तेन्ना एक मनान एक ती राष्ट्रप्रेम एक भावना येता आनी ती येवपाची गरज आसा. ही परत परत येवपाची गरज आसा. तर इतल्याच खातीर की आमकां सदांच सांगूंक जाय की कितेंय जरी जालें जाल्यार आमचो राष्ट्रप्रेम जो आसा तो पयलो आसा आनी मागीर हो आमचो पर्सनल आसूं किंवा आमच्या राजकारणाचे हे सगळे सेकंडरी येता. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी कितलेशेच आमी डेव्हलपमेंट केल्ले आसात. पण जर तुम्ही पळयशात नवे नवे टॅक्नॉलॉजी येयल्ले आसात आनी जेन्ना खंयची टॅक्नॉलॉजी येता तेन्ना टॅक्नॉलॉजी डिवायस करता सदांच एक लोकांच्या बऱ्या खातीर एक नवे इनोव्हेशन्स नवे तुका नवे टॅक्नॉलॉजी गेलो का आमचो फास्ट डेव्हलपमेंट जावपाक. पण समवट ही केन्ना केन्ना मिसयूज करता आनी त्या खातीर आज आमच्या देशाक किंवा आमच्या गोंय राज्याक अंडर द लिडरशीप आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री खूपशे चॅलेंजीस आसात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.